नमस्कार, पोया प्रायम खबरो. होंडा इंडस्ट्रियल इस्टेटींतल्यो 12 फॅक्टरी बंद पडपाच्या वाटेर. एसीजेलाची बिडकी कवळपाची भाषा. लायटीच्या कटकटीक लागून उद्देग हैराण. प्रोडक्शन सप्लाय चेन हल्ली. ऑक्टोबरासावन मायनिंग सुरू जावपाची सेजाक आस्त. मिनाचो प्रेस देंवलो तरी चित्र बदलपाची सेजाक आस्त. 50व्या आमसभेत सेजाचो चेअरमॅन उलयलो. ला कांपल गार्डनाची केस सरकार सुप्रीम कोर्टात हल्लो. 1977 सावन काकोडकाराच्या रियल इस्टेट एजन्सीकडे चलताली केस. पीडब्ल्यूडीन दिवची पडटली लुकसाण भरपाय. भारतातल्या तरणाट्यांक संवसारीक सर्तीत तयार करूंक प्रत्येक जिल्ह्यात जाय इनोव्हेशन सेंटर. देशाक जाय पीएचडी प्रोफेशनल्स. दोतोर काकोडकाराची पणजे सुवाळ्यात उतरां. कायसो सिद्धेश्वर देवस्थानाचे ऑफिस फोडून चोरांनी मारलो 6 लाखांचो हात. सीसीटीव्ही फुटेज पावली पुलिसांकडे. मुकुट, मूर्ती, पादुका आनी 15,000 कॅश फारायली. आणि 5 ब्रिटीश सॅटेलाइट लॉन्च करून इस्रोन कमर्शियल स्पेस लॉन्चात घडयलो इतिहास. 1440 किलोची PSLV C-28 लॉन्च यशस्वी. संवसारीक स्पेस बाजारपेठेत भारत फुडें. खबर विस्तारान. लायटीच्या नित्याच्या कटकटीन हैराण जाल्ल्यो होंडा इंडस्ट्रियल इस्टेटींतल्यो 12 फॅक्टरी बंद पडपाच्या वाटेर आसात. एसीजेलय बिडकी कळपाची भाषा करता. थंय हजारांनी कामगार आसात. एप्रिल ते जून मेरेन लायट नाशिल्ल्यान तांणी 200 प्रोडक्शन वरां वगडायल्यात. प्रोडक्शन सप्लाय चेन हल्ल्या. होंडाच्या 25 युनिटांतले 17 युनिट एसीजेलाक कच्चो माल दितात. रॉ मटेरियल टायमार मेळना जाल्ल्यान एसीजेलान उद्देग गोंयाभार व्हरपाची शिटकावणी दिल्या. पॉवर डिपार्टमेंटाचेर होंडा आयडीसीन फोग काडलो. एप्रिल मे म्हयन्यात जवळ आमची 100 वरां, 2 म्हयन्यांनी 100 वरां. आम्ही फक्त 8 वरां काम करता, पण 100 वरां आमची प्री मनसून मेंटेनन्सामुळे शटडाऊन घेऊन आमची व्यर्थ गेली. आणि जून महिन्यात तर जवळ 100 वरां आमची वाया गेली. प्रोडक्शन आवर्स आम्ही लॉस झाले. डिपार्टमेंट्सा मध्ये ताळमेळ ना. वाळपय, होंडा आणि बिचोले यांच्यामध्ये ताळमेळ ना. इलेक्ट्रिसिटी जी लायनी ओढल्या, कंडक्टर्स आहात, इन्सुलेटर्स आहात, हे जवळ 1980 काँग्रेस गव्हर्नमेंट असले तेन्ना त्यांच्यानी हे इंडस्ट्रीज थंयसर हाडल्यो. तेजे उपरांत हेजी देखरेख व्यवस्थित जावंक ना. आमी एसीजेलाचेर डिपेंड आसा. गाल बंद जाली, अमियंटीट बंद जाली फॅक्टरी. मायनिंग टोटल बंद आसा. एसीजेल फॅक्टरी जी एक आसा, जर आमी एसीजेलाची मागणी पूर्ण करूं शकना, आमकां आमचो बिझनसांसून आमकां हात धुवचे पडटले. आमकां बिझनस मेळचो ना. तेन्ना आमची सरकारा कडेन मागणी आसा. पॉवर टॅरिफ वाडलेलो आसा. आमकां दिसता की जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान कलेक्शन जाता पयशांचे, ते पयशे इलेक्ट्रिसिटीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर इम्प्रुवमेंट करपाक मोडचे ना की कल्याणकारी योजना करपाक मोडचे. गव्हर्नमेंट रेट वाडत आसा, पण इन्फ्रास्ट्रक्चर बरोबर करिना. त्या खातीर आमची सरकारा कडेन परत एकदां मागणी आसा. मिनिस्टरा कडेन मागणी आसा की तेणेन आमची बेगिना बेगीन एक मिटींग घेवची. आमकां रस्त्यार देंवोवपाक मजबूर करचे न्ही. ऑलमोस्ट 25 युनिट्स आहा होंडा इंडस्ट्रियल इस्टेटीन. तितूंतले 17 युनिट्स एसीजेला खातीर काम करतात आणि रेस्ट 5-6 युनिटूच आहा ते आपले ओन कितें आहा ते सेपरेट हे काम करतात. आणि आमी सगळे फॅब्रिकेशनान आसल्या कारणान आमकां एसीजेल सोडून आनी दुसरे थंय काय लागीसराक घेना अशी ही परिस्थिती आहा. आणि थोड्या दिसान कंपनीन एकदां दोनदां आमकां सांगलें तुमचे कडेन जर तुमचे डेली उठून अशे प्रॉब्लेम आसतले जाल्यार आमी धारवाड शिफ्ट करता नाल्यार आनी खंय प्लांट शिफ्ट करता, मागीर तुमी रडत बसा म्हणटा. स्ट्रेट अवे अशा शब्दान आमकां आयकूंक येता. तेंचे 1000 कामगार आसता, इतलो स्टाफ आसता, तेंचो बेकार उरलो की तेंकां कितें दिसतलें, कितले दीस आमकां टॉलरेट करतली कंपनी. समज एक 2 वरां लायट जरी गेली जाल्यार जवळ तेंचो 300-350 रुपया प्रमाणे हिशोब त्या प्रमाणे आमकां लॉस पडटा. आणि दुसरे आमी कमिटमेंट दिवंक पावना कंपनीक. त्या कारण आमचो जो बिझनस आसा तो दुसऱ्याक वयता. हो एक मेजर लॉस आसा. म्हणजे अरावंड म्हाका दिसता आमकां म्हयन्याक आमकां असो 25,000 रुपया असो टोटल लॉस. ऑक्टोबरासावन मायनिंग सुरू जातले म्हणून सेजा वेदांतान प्लान केला.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात मिनाचो प्रेस पडलो तरीकूय वेदांताक फुडें चित्र बदलतलें म्हूण आशा दिसता. शेनवारा वेदांताच्या पणजे जाल्ल्या 50व्या आमसभेत चेअरमॅन नवीन अग्रवाल ह्यो गजाली उलयलो. मीन निर्गतीवेली ड्युटी देंवल्या, त्या शिवाय नवो MMDR कायदो खंय मायनिंगांक बरो पडटलो. सेजाक गोंयांत 5.5 मिलियन टन मीन काडपाक मेळटा. वेदांताची 50वी आमसभा शेनवारा पणजे जाली. कंपनीचो चेअरमॅन नवीन अग्रवाल म्हणटा गोंयांत ऑक्टोबर सावन मायनिंग सुरू जावं येता. And whilst it was disappointing that iron ore mining in Goa did not resume last year, this has had less of a material impact due to the decline in iron ore prices globally. We have made progress on this front during the year. Mining in Karnataka resumed in February 2015 and we have been granted an interim capacity of 5.5 million tons of saleable ore in Goa, and mining is expected to commence after the monsoon post receiving the required government approvals. खण उद्देगाच्या नजरेन सकारात्मक भूमिका घेतिल्ल्यान आमसभेत कंपनीन गोंय सरकार आनी केंद्र सरकाराची तुस्त केली. मायन्स अँड मिनरल अमेंडमेंट एक्टाक लागून आनी कमी ग्रेडीच्या मिनावेली ड्युटी देंवयल्ल्यान कंपनीक बेगीन मायनिंग सुरू करपाक बऱ्याक पडटलें म्हूण वेदांताचो चेअरमॅन उलयलो. We are encouraged by the steps taken by the government to revitalize the mining industry. The reduction in export duty on low-grade iron ore and the enactment of the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Act 2015, which provides continuity to our mining leases and which will bring transparency to future auction processes for mineral concessions, are all steps in the right direction. सेजान रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबय व्हरपाचें थारायलां. सध्या हें ऑफिस गोंयांत आसा. गोंयांत फक्त लोखणा मिनाचो वेव्हार पळोवपी ऑफिस तितले दवरतले. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश खाडी. भारतांतले भुरगे वेवसायीक जगात स्पर्धा करतले जाल्यार भारताच्या सगळ्या जिल्ह्यांनी विज्ञानीक इनोव्हेशन सेंटरां उबी करची पडटलीं. फामाद न्युक्लियर विज्ञानीक शास्त्रज्ञ डॉक्टर अनिल काकोडकरान ही उतरां काडलीं. सारस्वत विद्यालयाच्या श्रीधर काकुलो कॉलेज ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीच्या मिनेझीस ब्रागांझा सभाघरात जाल्ल्या रुपया महोत्सवी कार्यावळीत काकोडकार उलयलो. भारताक चडांत चड PhD प्रोफेशनल जाय म्हणून गरज उक्तायतना देशाचो GDP आनी PhD प्रोफेशनलांचो संबंदूय काकोडकारान सांगलो. First and foremost, a knowledge institution must have concentration of talent, very high level talent. High level talent must be in the form of students, in the form of teaching staff, in the form of researchers, and in the form of high class thinkers, innovators. So can we think of smaller centers where students can access them, not just to see the exhibits or do some hands-on learning, but also to give or to translate whatever ideas they may have into practice. The Jod Tod Fort Center, which Sam Pitroda is to be saying. If you create such facility, I would say we should have at least to begin with one in every district, and later one in every taluka. And if you have those facilities, then you inculcate that spirit of innovation in the minds of young children right in the school age. About 4 or 5 years, we figured out that India is producing barely 1,000 PhDs per year. Most of them were from IITs, around 900 of them coming from IITs. So we actually decided, we recommended that we must give emphasis on these factors. And today IITs are producing more than 3,000 PhDs per year. And that GDP bar actually has also gone up, and it's actually consistent with this correlation. So the short point is that the growth in GDP can take place at a very accelerated level if your PhD output from such institution goes higher. घेऊया एक विराम.